क्रिस्तांत हाय म्हज्या मोगाच्यानू देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. देवाक जिवीत भेटयलोली धार्मीक पाद्री माद्री ब्रदर गरीब आनी दुबळीकायेचें जिवीत आपणायतात आनी जेजूच्या नांवान गरिबांची सेवा चाकरी करतात. मोटवाची जिविताक दोन भाग आसात. पयलो देवाची भक्ती आनी दुसरो अपोस्तोलीक वावर. थोडीं मोटवाची भाव भयणां जोबोर कश्टांचो अपोस्तोलीक वावर करतात, पूण ह्या वावरा मदें देवाक पयलो वयलो जागो दितात. भागिवंत मदर तेरेसाक नवें कॉवेंत उगडचें आसल्यार सिस्टरांच्या धार्मीक जिविताची गरज सदांच्या मिसाची सुविधा पयली पळयताली. अशें आसल्यारूच भागिवंत मदर तेरेसा कॉवेंत उगडटाली. जेजूच्या पांयांची मारियान मागणी केली ती खबर आयच्या शुभवर्तमानांत आमी वाचता. तेलाच्या धोमधोमीत परमळान घर भरलें. मोग कुड्डो म्हणटात, मोगाक दोळे नात. आमी मोग करतल्यांक दोळे धांपून हात उगडून उदार मनान आसलें नासलें सगळें दिता. मारियान देवपुताची भक्ती करतना धोमधोमीत परमळान भरलेलें तेल वापरलें. मारियेचें देवसांव जेजू स्विकार करता. जुदासाक आवडना, जुदासाच्या पोटान चापता. जुदास परमळीत तेलाचें मोल करता. 300 दिनारांचें तेल कित्याक पांयांचेर वतून विबाड केलें? ताचे पयशे कित्याक म्हूण गरिबांक दिवंक नान? 10 म्हयन्यांचो पागार एकठांय केल्यार 300 दिनार जातात. व्हड मोलाचें तेल मारियान पांयांची मागणी करूंक वापरलोलें. शुभवर्तमान सांगता जुदासाक गरिबांचे पडलेले म्हणून न्हय, आपोसलांच्या पयशांतले चोरयां जुदास आपणाक दवरतालो. जुदासा बरी चुकीची चिंतनां सोडून दिवया. देवाची भक्ती आमच्या काळजाचे खोलायेंतल्यान थावन करुया. देवाक पयलो वयलो जागो दिवया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी जिविताची वाट चलोवंक म्हाका शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.